माड्डोळा म्हाळशेच्या देवळाचेर भांगराचो शिखर कलश बसोवपाचें देवस्थान कमिटीन थारायलां। त्या भायर देवीच्या शाळीग्राम शिळेची परत प्रतिश्ठापना करपाची आसात। ह्या दोनूय कामां खातीर अर्पण एकठांय करपाचें काम सुरू जालां। माड्डोळा श्री म्हाळशेच्या देवळाक भांगराचो शिखर कळस घालपाचें देवस्थान कमिटीन थारायलां। आमच्या श्री सातेरी आनी श्री म्हाळसा हांच्या ह्या देवस्थानां भितर म्हाळशेचो पिंडिकोत्सव म्हाळशेची जी शाळीग्राम शिला आसा त्या मुर्तीची पुनःप्रतिष्ठा आणि त्याच प्रमाणे म्हाळशेच्या देवळाच्या वयर सुवर्ण शिखर कळश म्हणजे भांगराचो कळस हाजी प्रत्यक्ष सुरवात आज हांगा म्हणजे ताजी कुपनां आनी ताजे खातीर जे अपील करपाचें आसा लोकां मुखार वचून जी सगळे महाजन कुळावी आनी भक्तजन जे आसात हांकां सगळ्यांनी अपील करपाचें संस्थांचे तर्फे की म्हाळसा संस्थान तर्फे हे जे एक मोठे कार्याक जो आमी हात घाल्लो आसा हातूंत सगळ्यांच्या सहकार्याची आमकां गरज आसा। विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। मया सिकेरी लायटीचे 18 खांबे घाल्यात। खासदार श्रीपाद नायकान मये मतदारसंघातल्या सिकेरी खांब्याचें उक्तावण केलें। खासदार निधींतल्यान हे खांबे घाल्यात। 18 इलेक्ट्रिसिटी पोल तर एक लायन आमी लोक ह्या वेळेस पलतडीन वतात त्या वटेच्यान गणपती विसर्जनाची शेड आसा अशें हातून एक नवी लायन आमी खासा निधीन ओडली ताका 18 पोल गेले ताचो उपयोग संपूर्ण एवढे तेवढे वचपी लोकांक जातलो। सेजाचे मायनीक लागून मुळगांवची शेतां भाटांक काबार जाल्यांत। कितलींशींच वर्सां जालीं शेतकारांक लुकसाण भरपायेचो एक पैसो मेळूंक ना। सेजाचो विशय घेवन शेतकारांची मुळगांव नागरीक कृती समितीचे बावटे खाला हालींच बसका जाली। कंपनी आड शेतकार एकठांय जाल्यात। मुळगांव जे आसा ते गांव जे आसा तेचे सारखे ते अक्षरशः तेचे वैराण जाल्ले आसा आणि ही जर परिस्थिती आम्ही सगळ्यांनी सतर्क रावप जर वेळीच जर समज आम्ही थांबलेली ना जाल्यार ह्या गावाचे जे वावड जावपाक अधिक वेळ लागचो ना। आम्ही खूप पासेस काढले 2 वर्ष झाले आता पासेस काढला 2 वर्ष झाले आम्हाला कंपनीचे गावना आमचे किती सांगलाय तुम्ही ट्रॅक्टर घाला किती घाला माती काढा सगळे शेतकऱ्यांनी 70% आम्ही घेता। हांव तुमकां प्रामाणीक शब्द दिता की आम्ही ह्या कसल्याच तेंच्या हमेशा बळी पडचे ना आणि जे कार्य आसा ते आमी फुडें व्हरतले। दिवचलच्या शांतादुर्गा स्कुलाचें गॅदरींग हालींच जालें। भुरग्यांचे तरेतरेचे नाच जाले। प्रुडंटा खातीर उदय परब। लुझोफोनिया गेम्सा खातीर तळगांवां गोंय विद्यापीठ संकुलांत बांदिल्ल्या इंडोर स्टेडियमाचें बिरेस्तारा सकाळीं राज्यपाल भारतवीर वांचू आनी मुख्यमंत्री पर्रीकारान उक्तावण केलें। सरकारान स्टेडियमाक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम म्हूण नांव दिलां। ह्या स्टेडियमांत बास्केटबॉल आनी व्हॉलीबॉल मॅची जातल्यो। सुमार 80 कोटी मोडून हो जागतीक दर्जाचो स्टेडियम बांदला। Cost of this structure will be somewhere around 82 crores. It was tendered for 62 crores, but then there are some additional items. It's 130 meters by 90 meters, completed in 11 months, and probably 19,000 different variety of items have gone in, and structurally very stable. Dr. Shyamakant Mukherjee has been a great patriot, and I thought that his name is not there for any building or any structure anywhere in Goa. This is part of total project of about 270 crores we are completing for Lusophonia, but they are also to be part of the national game. There will be another 350 crores project completed in next 1.5 years, which will include a more stadium for national game of 2015-16.
6.8 is the tallest in the Indian volleyball team. Yeah. 6.8. They are from Goa, sir. Now Vijay, come. Irwin. Yes, sir. Please come. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.